सनबर्न तुमचे थंय येता कितें दिसता जाय जाय गोंयांत पळय ईडीएम फेस्टिवल हांगासर जाय कित्याक गोंयान टुरिजम स्टेट ही आनी टुरिस्ट येवपाक जाय हांगासर ईडीएम जाय आतां खंय जावप ना जावप तो सरकाराचो आनी स्थानिकांचो इशू आहा हांव म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तर ह्या सनबर्न ना म्हणून हांव तेचेर कांय कमेंट करूं शकना पूण आमच्या थंय म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सी फूड फेस्टिवल जे पणजे जाताले ते ह्या फावट 13, 14, 15 हे आरंबोल बिचाचेर जाता आनी ते आमी स्पेशली टुरिजम डिपार्टमेंटान चेंज करून घेतला की आमचे कोस्टल बेल्टीक सगळे रापणकार असतात आनी रापणकाराची ट्रेडिशन परंपरा कितें वेवसाय करता तांकां खंय तरी आमी मोटिवेट करपाक जाय ताका लागून आमी रापणकाराचे फेस्ट हे कॅलेंडराचेर घालून घेतलेले टुरिजम डिपार्टमेंट सो ते कंबायन केले रापणकाराचे सी फूड फेस्टिवल हे केला आनी आरंबोल 13, 14, 15 जातले सगळे तुमकां फातोर्डा गार्डाक आनी सगळ्या गोंयकारांक थंयसर आपयतात 13, 14, 15 तुमी रापणकाराचे सी फूड फेस्टिवलाक येवचे सो मच टू पयलीं दिलें